नया वर्ष रोजारियो पिंटो बाबला। नया वर्ष हे तांच्या कवितेत मालवणी कोंकणी शैलीत भाषेची गिरेस्तकाय, शैलीचे खेरीतपण आणि विचारांची खोलाय दिसून येता। नवे विचार आणि संकल्प करूक मनीस आपले विचार मांडटा, पूण आशा, चिंता, हुस्को, मारगाय हातूंतच घुस्पून उरता। हे कवी नकसूद उतरांनी बेस बरें मांडला। नव्या वर्साची जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना नवे संकल्प, नवो हुरूप, नवी सपनां आणि नवेपणाचे चैतन्य मनात संचारता। नवे कितें तरी करपाची, घडोवपाची जिद्द मनाक उबारी हाडटा आणि खाजगी आणि वेव्हारीक जिणेंत मनीस सच्चेवरी उमेदीन दीस सारपाक फुडें सरता। आशा, सपनां पुराय करपाचे हावेस ताका लागतात, पूण संवसाराच्या रगाड्यांत दीस आनी रातीच्या सैमचक्रांत तो केन्ना कसो घुवत रावता हाचें भान ताकाच आसना। आशा, चिंता, हुस्को, म्हारगाय हातूंतच तो घुस्पून उरता आनी ताका ताणें केल्ल्या संकल्पाचो विसर पडिल्ल्या जाता। आनी जेन्ना परतें नव्या वर्साची सुलूक लागता तेन्ना कवीक याद जाता, कवितेची सुरवातच कवीन ह्याच विशयांतल्यान केल्या। काव्याचो आशयच असो आसा। कळलाच नाय कसा जुना वर्ष सरला, खूब काय करूचा सगळा तसाच उरला। कळलाच नाय कसा जुना वर्ष सरला, खूब काय करूचा सगळा तसाच उरला। कवी म्हणटा, नव्या वर्साचो दीस येता तेन्ना अरे खूब कितें करपाचें आपणें फाटल्या नव्या वर्साच्या सुरवेक थारायिल्लें, पूण वर्स कशें सोंपलें हें कळ्ळेंच ना। जुनें वर्स सोंपलें आनी सगळें करपाचें तशेंच उरलें। बराच काय करूचा होता तसाच रवान गेला। बराच काय करूचा होता तसाच रवान गेला। करूया करूया म्हणसर नया वर्ष सुद्धा इला। करूया करूया म्हणसर नया वर्ष सुद्धा इला। फुडें कवी म्हणटा, बऱ्योच नव्यो गजाली करपाच्यो थारायिल्ल्यो त्यो तश्योच उरल्यो। आज करूया, फाल्यां करूया करता करता दीस वचत रावले आनी नवें वर्स आयलें। सगळा तसाच आसा, तीच चिंता, तोच राग, तेच प्रश्न, तेच विचार, मन मात बेजार। सगळा तसाच आसा, तीच चिंता, तोच राग, तेच प्रश्न, तेच विचार, मन मात बेजार। ह्या वर्सातय सगळें तशेंच आसा। संवसाराची पोटा पाण्याची चिंता, मनाविरुद्ध जावपी गजाली विशीं वा वांगडच्या मनशां विशीं कसल्याय कारणावेल्यान येवपी राग, तिडक, जिविता विशींचे विविध प्रश्न, मनाक भेडसावपी तेच विचार आनी तातूंत भरकटिल्लें बेजार मन हातूंत कांयच बदल जावंक ना। म्हारगाय वाडली वाडली नुस्ती बडबड केलय। पद्दत बदलूक होई वर्षभर म्हणत रावलय। म्हारगाय वाडली वाडली नुस्ती बडबड केलय, पद्दत बदलूक होई वर्षभर म्हणत रावलय। फुडें कवी म्हणटा, समाज वेवस्थेत बदल घडले, ताचे परिणाम म्हारगाय वाडली, भौसाच्यो प्रतिक्रिया विरोधात्मक जाल्यो। वैचारीक लोकांनी तशेंच सामान्य मनशांनी आपापली मतां मांडली। राजकीय, सामाजीक पद्दती बदलपाचेर भाश्य जाली।
बदलावाचीच भास लोक उलोवपाक लागले आनी वर्सूयभर उलयत रावले. तीच तारीख, तेच सुवार, दीस सरले, म्हयने सरले, प्रश्न मात्र सगळे होते थंयसरच उरले. तीच तारीख, तेच वार, दीस सरले, म्हयने सरले, प्रश्न मात्र सगळे होते थंयसरच उरले. नवें वर्स येवप म्हळ्यार शेवटाक कितें? एका थारायिल्ल्या आराखड्या प्रमाण त्योच तारखो, तेच वार, दीस, म्हयने हांची पुनरावृत्ती जाल्ली. काळ वेगळो आयिल्लो इतलोच फरक. हेर कांयच बदलूंक ना. सगळे प्रश्न सुरू जावंकच नात. आशिल्ले तशे थंयच तशेच उरल्यात. जुना गेला, नया आयला. लक्षात इलाच नाही. खूप काय करूचा होता, काहीच जमला नाही. जुना गेला, नया आयला, लक्षात इलाच नाही. खूप काय करूचा होता, काहीच जमला नाही. निमाणे कडेन कवी म्हणटा, जावन गेल्ल्यो गजाली पोन्न्यो जाल्यो, इतिहास जमा जाल्यो. कारण वर्सा प्रमाण पोन्ने वचून नवे दीस केन्ना आयले हे लक्षातूच आयले ना. पूण ह्या वेळार फक्त मनाक एक खंत जाता, ती म्हळ्यार खूब कितें त्या वर्सांत नवें करपाचें आशिल्लें तें कांयच जमलेंच ना.